पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेकतावन जेजूची आवय जावंक वेचून काडली तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटां मोच्या मागणेच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही कुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखावलेल्यांचे माये तुवें हे कुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खेरीत शेकाय बसयल्या तो तीच शेकाय म्हाका ह्या मोच्या घोरसांनी कोर तुज्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटलें तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयता देवाची खुशी जाल्यार हांव या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे खोर नातोर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे हांगा तुमचे गरजो उक्ती करच्यो या नोवेना वरवीं हांव तुजे मोजोतीर आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तोर तेच कुशालकायेची कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली मोचे मागणे आयकून घे नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरच्योताय आसा उसऱ्यामध्ये तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू हे देवाची माय हे मोचे नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे नोमान कृपेन बोलले हे मोचे नोमान तुझ्या वैभवाच्या
मुकुटार मुकुटार धाकटी 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 मोतयां मोतयां जावं जावं म्हूण म्हूण हांव हांव अंतरेकतां अंतरेकतां हे संस्थेलांचे हे संस्थेलांचे बुजवणदारी बुजवणदारी देवाचो पूत देवाचो पूत मनीस जालो मनीस जालो तेन्ना तुका तेन्ना तुका संतोष भोगलो संतोष भोगलो त्या संतोशान ते संतोषान हांव मागतां हांव मागतां तो उपकार म्हाका म्हाका मेळून घे मेळून घे ह्या पासत ह्या पासत हांव सगल्यो सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनदा खातीर अनदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोरण्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन तुजे कडेन खतखत्यान मागतां मागतां खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी मोचे मागलेले उपकार म्हाका मेळय आमेन नोवेनाचो पयलो दीस हे निश्कळोंक आंकवारी देवाचे व्हडते रोचणे सोर पदवेदारान तुजे सवे व्हड व्हड वस्तू केल्यात जशें ताणें संसार रोसतना सगलें उदक दर्यांत जमयलें तशेंच ताणें आपली दौलत आनी सोबिताय तुजेताय एकठायल्या हे प्रितुमे वयले व्हडते रोचणे संसारांतले व्हडते सोबुताय देवाच्या पवित्र तेंपला पवित्र पृथ्वीचे बागेन आमी तुस्त कोत्ता भलायकेचे मोगाळ माई आमी तुजे लागीं मागता आमचे इगोर्जेक सांबाळ पाप साहेबाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी सगळ्या बऱ्या मोनाच्या मनशांक राख सगळ्या तुज्या भुरग्यांक राख आनी तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी पवित्र माये आमच्या तरणाट्यांक पातकाच्या काडोकांतले वाटाय आनी नीज मार्गान तांकां चलय आमच्या आंकवार चेड्या चेडवांनी आपले आंकवारपण फावो तशें सांबाळूंक तांकां कृपा कोर आमचे गोराबे मोगान जिवोशे कोर खरेंच तूं आवय बापायचो नमुनो राणाचो आसरो दुखवलेल्या खाडसांचो बुजवणदार गोरजेवंतांचो तेवो आनी पिडेस्तांचो बोरवंसो आमकां देवाची कृपा आनी मोग मेळून घे म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हे तरेन आमी सदांच देवाची विश्वासी भुरगीं कशी चलूंक आमेन बापाचे पुताचे Yes.
सगळीं उबी रावयात. मिसाक सुरवात दिवन गीत गावयात. सोदूंक कामी आयल्या. मधुर गितांनी तुका वाखाणूंक बापा जमल्या. सोदूंक आमी आयल्या तुका बलिदान दिवंक आयल्या. मधुर गितांनी तुका बापा जमल्या. सोदूंक आमी आयल्या तुका बलिदान दिवंक आयल्या. मोहिमा जेजू क्रिस्तान प्रितीच्या मोगाळ सागरात. मोगाळ्यान राया प्रितीच्या पोलादी मोच्या आदारात. मोहिमा जेजू क्रिस्तान प्रितीच्या मोगाळ सागरात. मोगाळ्यान राया प्रितीच्या पोलादी मोच्या आदारात. देव बरो दिसते मोगाळ भावा भयणीनो. तुका देव कृपा दिवं. तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक बरो स्वागत आनी येवकार हांव मागता. हे मिसाचें बलिदान सर तुमच्या तेसवा पासून भेटयता. आज आमी प्रत्येक जावन सायबीण मायेचे नवेन आरंभ करतना सर आमच्या घरच्यो मागण्यो सायबीण माये मुखार दवरून देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या जिणेचेर सदांच आसूं दी म्हूण आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ता थंय मोगाळ भावा भयणीनो. आज आमी हांगासर एकठाम जावन खालतेपणान पवित्रपणान भावार्थाची भुरगीं जावन देवा मुखार एक जाल्या. अशें आसता ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवंक प्रोत्साहनाची उतरां आमी आयकुया. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया देवाची माता, आमा सोमेस्तांची आवय. देवा बापान आपल्या पुता जेजूक फावो तसली आवय विचून काडली आनी आखरेक तिका आमा सोमेस्तांची आवय करून दिली. मारिया आमची आवय कशी आमचे तिका पडला. तिका जाय आमी तिच्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक आनी एका दिसा स्वर्गार सोडवणीची भागीदारा जावंक. आंकवार मारिया 2 दिसा आमचे पासत आपल्या पुता जेजू लागीं विनंती करता. तिचे विनवणेन आमी पवित्रपणाचो रस्तो चलूंक आनी तिची भक्ती करून स्वर्गार पावयतले जिवीत आपणावंक आमकां कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. थोडो वेळ आमी मौन रावून आमी केल्या सर पातकांची दूख आमी दोन देवा लागचे आमी बोगसणे मागून घेवया. सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून
आनी आमकां ससनाच्या जिवितांक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्व आमच्यो मागण्यो इराद्यो गरज्यो ते सांवा वेलंकणी मायेच्या नांवान देवाक समर्पण. देवाचो आशिर्वाद आनी बेसांव आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिणेंत आनी अख्ख्या संवसारांत शांती समाधान ससणेकाय सदांनीत आसूंक देवा लागीं आमी खालतेपणी मागया. सर्व पदवेदार देवा बोबगेवंत वेलंकणी मायेची शिकाय आमकां फोव केल्याय देखून आमी तुका संतोसता. हे मोगाळा वेची विनोद ह्या संवसारांत सर वायट्या विघ्नारांतली आमकां वाटोय आनी सर्गा ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. लोकगंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसा कोडे उलोवन ताका म्हटले, आरोना आनीक ताच्या पुता कोडे अशें उलय. इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी ताका म्हणटलेत. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनीक तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनीक तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनीक तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर म्हजें नांव गाजतली आनीक हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तूंच म्हजो सोमी. Mozo somi, tuż mozo dio, wakani tuga kalzanta. Tuż mozo roznak, tuż mozo doni, wakani tuga kalzanta. Tuż mozo hadat, tuż moce bol, wakani tuka kalsanta. Tuż mozo hasro, tuż mocesu, wakani tuka kalsanta. Tuż Jezu uzmar mozo san, lela kala shiro wiswas, tużer mozo tilgan. Jezu kilo mozo mok, nani tuđe ozlodavon, tuđe sočijeta. Tuc mozo somi, tuc mozo diu, wakani tuka kalzanka. Tuc mozo rucnak, tuc mozo doni, wakani tuka kalzanta. Tuż Jezu sangat mozo waj, wera anak suzo bokpan,
तुझ्या सोकोसिलो तुझे सुराय मोजो पुर्मेचो सोंगीरचो सोतारो मोच्या जिविताचो तूच मोचो हंगार तूच मोचें बोट म्हाका आनी तुका काल सांगता तूच मोचो आसरो तूच मोचें सूख म्हाका आनी तुका काल सांगता. उद्गार गावंक सगळीं बरोयात. Alleluia, sorves porak, soy, soy. 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 Avusto sorgidan devun ailolo, jivo uno muntat sohi. Undo wakatato Sasnang chietolo Alleluia Sorves porak soy soy Alleluia Sorves porak soy soy Alleluia Sorves porak soy soy Alleluia Sorves porak soy soy. Sorvis potumci sofiasu Tumce soveasu Java parmoni Jesu Christa ci Shiva Vartaman Uima duca somia Jesuच्या कुर्साव सोशी ताची आवयची भयण क्लेफसाची पोतीन मारिया आनी मागदेलाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पडून जेसून आवयक म्हणलें, वस्तुरी हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळांतल्यान शिसान तिका आपणाची म्हणून घेतली. Jesu Christa Jesu forte bahari Wakani tuga Krista भाव भयणीनो, वडा प्रणाम. आयज ह्या वालंकिनी सायबिणीच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा देव मंदिरांत एमिसा बेटेक आमी एकठांय जाल्या. सगळे भक्तेन सगळ्या भावार्थान कालच्या दिसा माडी जाली आनी माडयेक जाणें आजीर आसलो ताणें पळयलें कसो लोक बिल्डिंगाचेर आनी कितलो लोक आजारांनी म्हणलेले भाशेन हांगासर हे माडयेक एकठांय जालो. ऑन भावार्थी पासून तो राजीर आसलो जाल्यार तुमची भक्ती आनी तुमचो भावार्थ आनी आमचो भावार्थ पळोवन म्हणटलो आसलो, खरेंच सायबीण माय जेजूची आवय जावन आसा. नाजाल्यार हांगासर ह्या दिसांनी कितें घडटा आनी कितें जाता ताची खरी सोजमणी आनी सारकी सोजमणी दिवंक जायना. जाय ती तुमी वर्साच्या वर्साक हांगासर येताच आनी न्हयच ह्याच वर्सा आयज कितलींच वर्सां जालीं तुमी हांगासर जायतीं जाणां येतात. आयजूच म्हाका एकलो कोण फोन करून सांगतालो, फादर हांव हांगा वर्साच्या वर्साक येता फादर. हांव हॉलिडे घेना वर्सभर, पूण म्हजी हॉलिडे वर्साची हांगा काडटा ह्या नोवेनांच्या दिसांनी. थोडीं वर्साक जायते फावटी येतात आनी दाखयतात भक्ती खेरीत भाशेन सायबीण मांयोची. सायबीण मांयची भक्ती सगल्या सांत भक्तांक आसली. कोणूय एकूय सांत भक्त पवीत सभेन ना जाका सायबीण मांयची भक्ती ना. दर एका भक्ताक जाणार सांगतात की भक्ती आसली म्हण सायबीण मांयची आनी मिसाचे बेटेची. मिसाची बेट ना, तांचें जिवीत ना.
आनी सायबीण मांयची भक्ती नासतना सांत भक्तांच्या जिवितांत अशें अर्थ ना. जाल्यार संवसारांत आमकां दोन बाजू दिसती पडटात. एका वद्दान सायबीण मांयची इतली व्हडा प्रमाणे भक्ती चलता पळय ती डिवोशन टू आवर लेडी. आनी दुसऱ्या वद्दान एके भाशेन कोण म्हणटा सायबीण मांय आमकां कित्याक जाय, जेजूच मेवल्यार पुरो. सायबीण मांय जाता एक आमकां आडकोड जेजू शिवोसोंग. जेजू सायबीण मांयची आमी भक्ती करपाची गरज ना. सायबीण मांय आमचे भाशेन मनीस. जाल्यार तुमी जेजूची एके भाशेन सायबीण मांयची इतली भक्ती कोत्तात, तितली देवसां कित्याक कोत्तात, तितली नोवेनां कित्याक कोत्तात, तिचे मुर्तीशी वाती पेटयतात कित्याक, अशें दुसऱ्या वद्दान लोक म्हणटलो आसा. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, खरें म्हळ्यार सायबीण मांय कोण? सायबीण मांयक जायत्या लाखांनी नांवांनी उलो करतात. 1570 वर्सां सायबीण मांय हांगासर दिश्टी पडली. 450 वर्सां जालीं. तेन्ना वालांकिणीची सायबीण आवर लेडी ऑफ वालांकिणी म्हण नांवान पाचारली. लूड सायबीण थंयसर दिसती आवर लेडी ऑफ लूड्स म्हटलें. फातिमा सायबीण दिश्टी पडली थंयसर आवर लेडी ऑफ फातिमांची सायबीण. ही ज्या ज्या गांवांनी ती दिश्टी पडली त्या गांवांत ग्वार्दलोपे, मेजुगोरे हे नांवांनी तिका उलो करतात. पूण थोडे गूण आसात सायबीण मांयचे. ती सायबीण मांय कोण तें सांगता. आनी तातूंतलो एक गूण म्हळ्यार सायबीण मांय देवाची आवय, मादर ऑफ गॉड. सायबीण मांय शाश्वताची आदार, परपेच्युअल सगो पेरपेत सुगोर सायबिणी. ओ मेर्सी सायबिणी हे गूण सायबीण मांयचे. सायबीण मांय कोण? सायबीण मांय देवाची आवय, थियोटोकस. थियोटोकस ग्रीक भाशेन म्हळ्यार कितें? थियो म्हणजे देव, टोकस म्हणजे देवाक ओरपी, बेरर ऑफ गॉड, देवाक जलोम दिवपी. ते म्हळ्यार सायबीण मांय जावन आसा थियोटोकस म्हणजे देवाची आवय अशें आमकां दिश्टी पडटा. सायबीण मांय बापाची आवय म्हणोंक ना, पवित्र आमकां शिकोवंक ना. सायबीण मांय पवित्र आत्मेक म्हणोंक ना. सायबीण मांय देवाची कोण तो? जेजू क्रिस्ताची आवय अशें आमकां दिश्टी पडटा. देखून भावा भयणीनो, देवान सायबिणीचो इतलो मोग केलो, गॉड इतलो मोग केलो आनी सायबीण मांयक एके भाशेन व्हरतें, सगळ्यान व्हरतें मोलाचें देणें दिलें. आनी तें व्हरतें देणें म्हळ्यार तिका आपल्या पुताची आवय करपाची. ही देवाची खुशी जाली. आनी ते पासत सायबीण मांयक हें देवाचें देणें जालें की आई ओस्तोरी म्हज्या पुताची आवय जावंक. पवित्र पुस्तकांत आमकां खेरीत भाशेन मेळटा. इजायस प्रवादी म्हणटा 7व्या आवेसरांत, बोरें तोर परमेश्वर तुमकां एक कुणां दितलो. पळय, एक तोरणी बायल गोरबेज जाल्या ती एका पुताक जलोम दितली आनी एमान्युएल म्हण ताका नांव दवरतलें. 700 वर्सां जेजू येवच्या आदीं हें सांगून दिलेलें. एक ओस्तोरी, आंकवार ओस्तोरी एके भाशेन पुताक जलोम दितली म्हणून देव एमान्युएल ताका म्हणटल्या म्हण. जुवांवाचें पुस्तक आमकां सांगता, सोबद मनीस जालो, दिश्टी पडलो आनी आमचे मदें जियेलो. द वर्ड बिकेम फ्लॅश. आनी जुवांवचें शिव वर्तमानान आमकां फुडें सांगता, ओरोमाक सगळे रचने आदीं सोबद आसलो, म्हणजे देव सदांच आसलो आनी सोबद देवा सोबे आसलो आनी सोबद देव आसलो आनी हो सोबद मनीस जाता. आंकवार मरे उद्देशी म्हणटकच जेजू क्रिस्त कोण? देव. पवित्र पुस्तकान लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. खेरीत भाशेन आमकां सांगता, आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडट्या देवाची शक्ती तुजेर सवडी घालतली. आनी हेच खातीर तूं जलोम दिवचो आसा तो पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पर नांव दितलो. पवित्र पुस्तकांत आमकां आनीकूय एके भाशेन मेळटा. आनी देवान तुका सांगलां ते प्रमाणे पाळून येतलें आनी सगळ्यो वस्तूऱ्यो तुका सुभागी म्हणटल्यो. जेन्ना मारिया एलिझाबेथ अशी किरीत भाशेन वेता तेन्ना एलिझाबेथ म्हणटा, म्हाका तर आयज दाविदाच्या नगरान तुमकां एक सोरवंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. हे आमकां गोरवांच्या गोट्यान आशिल्ले हे मेंढरे ओ राखणे म्हणटात. देव जल्मला तो दूत तांकां सांगता.
सायबीण माय एलिझाबेथ अशी बेटेक वेता तेन्ना किरीत भाशेन तिका हें मेवता की तुजेशी खूब म्हजेशी येवची म्हूण तुका खंयचें फाव जालें म्हज्या सोम्याची आवय. म्हणटच भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सरळ मेळटा. सायबीण माय कोण? देवाची आवय. आनी देवाची आवयच म्हणून आमी तिका आयज इतलो मान दिता. कशी देवाची आवय? सायबीण माय एके भाशेन एक नाझारेत गांवचें सादी ओस्तोरी. आनी सादी ओस्तोरी म्हणटच तिकाच्या कुसव्यान तर जल्मलो भुरगो तो मनीस जावंक जाय. देव कसो जावं येता? हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यान जल्मला, हांव मनीस कसो जल्मना, देव कसो जल्मोंक ना. म्हणटच देवान सायबीण मायक एके भाशेन उजार केली आपल्या पुताक जल्म दिवपाक. म्हणटच सायबीण मायन मनीसपण देवाक दिलें आनी देवपण देवान दिलें. म्हणटच ते दोग जाण ना, एक देव दोग जाण, टू नेचर्स वन पर्सन. आनी ताका डिवायड करूंक जायना तुजें देवपण ना. एक मनीस देव सायबीण मायच्या कुसव्यान घडून हाडलो. देखून बाबा भयणीनो, आयज खुशाल जावया. सायबीण माय कोण? देवाची आवय. जेजू कोण? देव. सायबीण माय ताची आवय. देखून सायबीण माय देवाची आवय. देखून भाऊ भयणीनो, हें सोत आयज आमी खोल आमच्या काळजान रिगून दवरया. देवान दर इतलो सायबीण मायन मान दिलो आनी तिका उखलून दवरली जाल्यार आमी तिका कित्याक खाला दवरची? देवान तर तिका सगल्या संवसाराची राणी केली जाल्यार तूं आनी हांव कोण तिका सकला उडोवंक? कोणूच न्हय. आयज देवान तिका सगल्या संवसाराची राणी करून दवरल्या. बाबा भयणीनो, सायबीण माय देव न्हय, तिका देवान उंचलो पावंडो दिला सगळ्यांक. आनी देखून ताका आमी मान दिता. देवाकूच आमची बोजण करता, देवाची भक्ती करता. देव म्हण पूण सायबीण मायक आमी मान दिता. देखून भाव भयणीनो, जें सायबीण मायन केलें तें आपोस्तलांनी केलें ना, तें एके भाशेन पवित्र सभेन केलें ना, जेजूच्या शिसांनी केलें ना. कितें केलें? सायबीण मायन देवाच्या उतराक ओय म्हटलें आनी जेजूच्या गोरवाच्या गोट्यान तें कुर्सार मरो पर्यंत ती जेजूच्या सांगाता आसली. आनी जेजू बाराबर सगळे एके भाशेन सोडवणीच्या गुटान तिणें वांटो घेतलो. देखून सायबीण माय कोण? सर्वंडराची आवय, मादर ऑफ द रिडीमर. सायबीण माय कोण? देवाची आवय. सायबीण मायन कोण? सर्वंडराची आवय. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो, हें आयज आमी शिकल्या आनी आमकां नियाड करूंक मेवलें. दुसऱ्या वद्दान सायबीण माय कोण? ती तर देवाची आवय जाल्यार आमची आवय. पवित्र पुस्तकांत आमकां आतांच शुभ वर्तमान आयकलां तातूंत मेळ्ळां. आमकां 3 वस्तू आयकूंक मेवतात. शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, ओस्तोरे ओ तुजो पूत. आनी उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. 2 वस्तू. आनी तिसरें, त्या वेळार तान शिसान तिका आपणाच्या घरा व्हेली, आपणाची म्हूण घेतली आनी आपल्या घरा व्हेली. 3 वस्तू घडल्यो. ओस्तोरे ओ तुजो पूत. कित्याक? गोव मेल्लो, रांड जाल्ली, पुतूय गेलो, सांबाळ कोण करतलो? जुवांवाक सांगलें. आनी जुवांव शीस म्हणटच त्या शिसाक आपली आवय, आपल्या शिसांची आवय करून दिली. देखून जो कोण जेजूचो शीस जावन आसा तो शिसाक दर एका शिसाची आवय कोण? सायबीण माय जावन आसा. आनी सायबीण मायकूय सांगलें, ओस्तोरे ही तुजी आवय. जुवांवकूय सांगलें, शिसाक सांगलें, ही तुजी आवय. म्हणटच बाबा भयणीनो, पवित्र सभेची आवय सायबीण माय कोण? पवित्र सभेची आवय. देखून सायबीण माय देवान आमकां दिली आमच्या सवे, आमकां आमच्या बरेपणा खातीर. बाबा भयणीनो, जेजून तर सायबीणीचो इतलो मोग केलो आनी सगल्या मानान तिका दिली. तिका एक सुरी सांडली ना. देखपासत जुवांक सांगलें, तिचो कॅर घे, तिचो सांबाळ कर. म्हज्या आवयचो सांबाळ करूंक, आवयक पोत्तें फारीक करून दिवंक जायना. वी कॅनॉट रिपे अ मदर. आवयचो सांबाळ करूंक जाय. आयज बरें दिसता जाय त्या घरांनी आवय बापायचो सांबाळ करतात.
जायत्या घरांनी सांबाळ जायना. आयज लोक जायते पावटी विटेतात सांबाळ करूंक आवय बापायंचो आगलेले मुतलेले काडपाक. जायते पावटी मनशांक दवरतात, आपूण लसतात वा आपूण विटेतात. आवय मुतली, मुताचो वास येता जाल्यार पळय जेजू कितलें पडलेलें आपल्या आवयचें. आनी ते बसत आवयक एक सुरो दवरूंक सोदिनासलो, ही तुजी आवय. आनी उस्तोरेक सांगलें एके भाशेन आपली हांव तुजो पूत सांबाळ करतलो अशें सांगून दिलें. कित्याक भाव भयणीनो, आमकां ह्या संवसारान आवयची गरज. आवय भुरग्याचो सांबाळ करता, आवय भुरग्या पासत त्याग करता. कितलीं आवय बापूय आपल्यान चिंती नासतना भायल्या गांवांत दिम्यो जोरोवन लोकांचीं घरां पुसून जावं वतान भाजी पालो विकून आपल्या भुरग्यांक वयर काडटात. कोणाक केन्नाच सांगनात. आवय बापूय भुरग्यां पासत त्याग करता ते केन्नाच सांगना. आवय केरीत भाशेन सगळें भुरगें आवयक सांगता. आवय घुडसाण दिता, पडलो जाल्यार मोडलो जाल्यार फेल जालो जाल्यार आवय बेगीन घेता. आवय एके भाशेन भुरग्यांक सगळें समाधान दिता. आवय भुरग्याचें भितरलें सगळें ओळखून घेता. आवय बरी वळखता अशें म्हणटा आमी. जायते फावटी घरांत पासून केसना जाता. शेमाय कितें सांगता जाल्यार माय म्हणटा ना तूं ताका सारको वळखना, मगे चेडे हांव बरो वळखता, तें कितें बरें आनी तें कितें बरें ना तें हांव जाणा अशें म्हणटाय. म्हणटच भावनो आनी भयणीनो, आवय भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणा. आवयक भुरग्यांचें बरें तें जाय. आनी हीच सर्गींची आवय. ही सर्गींची आवय आमकां सदांच आमची राखण करता. आमची सदांच एके भाशेन तिका आमचें पडलेलें आसा. आमच्या आदाराक येता. आमी ताचेर धांवूंक शकता. पवित्र आमकां म्हाका सांगतात सायबीण तुमी जायत्या जाणांनी पेर सुकूर सायबिणीचें चित्र पळयलां आनी तें चित्र पळयलां ती जेजू खांक्यान घेवन आहा आनी सकयल एक सँडल जो तें लांबता. सांगतात की जेजू धांवलो म्हणून भिवून आनी मांयच्या गोपान गेलो. म्हणजे कितें सायबीण मांय तुका केन्नाच सांडची ना. सायबीण मांय तुका राखून दवरतली. सायबीण मांय एके भाशेन तुज्या सांगाता सदांच आसतली. म्हणटच सायबीण मांयचो तूं जेजूचो मोग करूंक सोदताय जाल्यार सायबीण मांयचो पयलो मोग करूंक दिताय. सायबीण मांय बरो इतलो जेजूक आनी कोण वळखना. आनी जेजून सायबीण मांयचो मोग केलो. हांव तर जेजूचो शिश जाल्यार हांवेंय सायबीण मांयचो तेच भाशेन मोग करची गरज आसा. म्हणटच भावा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या एके भाशेन नोवेनांनी वांटो घेता आसतना आमच्याय घरांनी येतसांनी जायते कडेन सायबीण मांय आटेत फेस्त जाल्ले म्हणटच सायबीण मांयची मुर्ती घरांनी भोंवता. सायबीण मांय सगळे शिसांची आवय. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां केरीत भाशेन सांगून दिता की आमी सगळीं जेजूंत देवाची भुरगीं म्हणून वी आर सन्स इन द सन थ्रू द सन. आनी त्या पासत ती आमची सगल्यांची आवय जावन आसा. जेजू देशी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार जेजू तर देवाचो पूत आनी हांवूय तर जेजून देवाचो पूत आनी जेजूची आवय तर सायबीण मांय जाल्यार ती म्हजी आवय जावन आसा. देखून भाव भयणीनो, सायबीण जेन्ना घरांनी भोंवता तेन्ना जायते फावटी दूख दिसता. आमचो हुस्को फकत आसता की तूं हाच्या दिवपाचें, 2 दिवपाचीं, 4 दिवपाचीं. जायते फावटी हुस्को तो आनी जायते फावटी आमगे हांव तेगे आसा सायबीण हाडा कित्याक हांव ताका उलयना. हे असले शीस आमी जेजूचे. असले शीस जेजूचे नाकात. आमी तर जेजूचे शीस म्हूण ओळखून घेता. सायबीण मागीर सगल्यांगेर येता आनी आमी बी सगल्यांगेर वचूंक जाय. कितें सगल्यांची ती आवय जावन आसा. आयज शिसान जेजूक घरा व्हेली आनी जांगेर कोणागेर सायबीण मांयची भक्ती आसा तो घरावो केन्नाच फटोवचो ना. कित्याक तुगेर सायबीण आसा, आवय आसा. आवय आसतना घरान सूख आसता. आवय नासतच सगळ्यांक दूख दिसता. आवय आसतना घरान सगळें बरवंसो आसता, बरेपण आसता. आवय ना त्या घरान खरेंच जिवीत सुकता. म्हणटच जशी जुवान आपल्या घरा व्हेली, आपल्या बाराबर व्हयली, तूंय आयज सायबीण मांयक तुज्या काळजान घे आनी तूंय तिका तुज्या घरा व्हर आनी तुजी घरा व्हरून एके भाशेन तिची भक्ती चडय अनभळय. सायबीण मांय कोण? देवाची आवय. सायबीण मांय कोण? म्हजी आवय, तुजी आवय, सगल्यांची आवय. आता आमच्या मागण्यो गरज्यो देवा मुखार दवरून देवाचो आशिर्वाद आमी मागया.
आमच्या पापसाहेबान बिस्मानी आणि याज्ञिकांनी बावार्थ्याची आणि सेवा चाकरीचे मनान आपले पोरचेक सदांकाळ सांबाळूंक आणि राखूंक देवाचे बळ आणि कृपा मागुया. Jesuच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्यांक एकवटान दवरूंक आनी पोरजीचें बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. वैलंकनी सायबिणी भाशेन पवित्रपणाचो रस्तो आपणावून तिचे आश्रयकाल जिवंक देवाक मानता तसली आमची जिवीत करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. ल्हान ल्हान वस्तू वरवीं आमी व्हड मनशां जाता. आमच्या हातांत ल्हान व्हड जबाबदारी पडटा तेन्ना विस्वासान आनी खात्रीन त्यो पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ आमी मौन रावन आमच्या काळसांत मनांत असल्या सर इराद्यो गरज्यो वेलंकणमायाच्या नांवान समर्पून देवाचो आशिर्वाद आनी बेसांव आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिणेंत सदांनीत आसून दी म्हूण आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली मागणी दयेन तूं स्विकार कर. आमकां सर्वांक तुज्या आवयच्या आशिर्वादांनी बोर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना थोड्या वेळार गीत गावयात. खानीक मोगाचे. खानीक मोगाचे तुका आमी बेचून दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते कांच्या काळजां समोर पिता. बापा खानीक मोगाचे तुका आमी बेचून दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते कांच्या काळजां समोर पिता. Woła unotuka aż betojta, wolancha maulaco. Pristakurin amka posun, tuje lagi mata. Papa kanik mogace, tuka ami beton dita. Svikar kor tu doyente, kalga kalsan somor dita. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक
मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा भगवंत वेलंकणी माये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुज्या मुखार आमी घालता. तांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. आमकां तूं पाव राख आनी सांबाळ. सर कश्टांतले पिडे शिडेंतले वायटाय विघ्नांतले तूं आमची जतन घे आनी आमचे सर्गींच्या आवयचे मजोथी आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मान वशे कर. तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतां उबात. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वां थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नेथेसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत वेलंकणी मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचे गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वखणता. शेकान शेक प्रितुमेचर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर्वां काळी मनशा थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानमी साकोरणीचेर काकुलतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाखणता स्वर्गार. तांचे वाखणेक आमचे थाळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 don palazzo survespor tu. Povit, 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 don palazzo survespor tu. Sorgani sosar, volat, tuja wojbowa, utsorgi, tu kazoj zoj. Utsorgi tuka zoj zoj. Povit, 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 dal balanzo sorvespor tu. Sorvesporaci nami je taka zoj. Utsorgi tuka zoj zoj. Utsorgi tuka zoj zoj. Povit, 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 dal balanzo sorvespor tu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक दडून हे दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी राग
आपले कुशेन का स्मरण ससंक वेचा दे ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासंत मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात हे मोची तुमचे पसत समर्पणचे तेच परी जेवण जाता आसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी मोडली तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची नव्याने सासणी करोराचे रग पदकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत देवा रावतले हे म्हज्या उगडास करा Bavartas agut purgatoria Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù নব্যানে দৌলত। Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù নব্যানে দৌলত। बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा देवदास आंब्रोज आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पौसुडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ए मिसा बेटेक वांटो घेतात तांची आपल्या पासत माग म्हूण सांगलां जी कोण पिडेन आसात तांची सबार तरेन देवाचो आशिर्वाद सोदतात तांची दया कोर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे वालंकिणी सायबिणी देवाचे माये संगाती बागून दोरंदुता आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान ते सगले भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक हें बाग आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या आमच्या सडवंदराची आजना मानान धरून ताणे शिकलेले प्रार्थन भावार्थान धीर घेऊन आम्ही म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशन अत्रेक्तिल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटोय. कित्याक राजसुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय आमच्या उण्यापणाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. थोडो वेळ आमी मौन रावया. आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आनी अख्ख्या संवसारांत देवाची शांती समाधान एकवट मोग सदांनीत आसूं. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगस गूर जावन कुशलखान एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयली हांव आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाळ भाव भयणीनो, I request the faithful to remain in their own places and cooperate with the volunteers. Kindly give way to the deacons to distribute the communion. Request you all to receive the body of Christ with great devotion only on your hands. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवटून गीत गावयात. जेजू तुजो उगडास पुरो.
Untuk bugras buruk Alsan burung sotos korok Oslo saitun sotos samjok Rup-rupo yung tukabokso Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Now Jesu che sormanadi Ciber mohut swadi Kanan gayon omrutodi Talmendadar boboladi Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Jesu dira naktolyancha Ormosha duki patyacha Korya asya sotolyancha Sorga suka boktolyancha Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Punche jibek takot sangu Orang takut burung tenggalu Wortos suntos Jesuk bokso Bogun matut zano zauzo Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Amchat aichat Jesus ontos amsotusa Sasnak maga sugboguya Jesus maga amchat ayat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat Yeah Kalsa tamchat
दुसरें गायन करूयात आमी मोच्या जेवणाक यात मोच्या जेवणाक या भावभयण कशी बसतात मोच्या कुडी रोखतात कशी दादोसाया मोच्या जेवणाक या भावभयण कशी बसतात मोच्या कुडी रोखतात कशी दादोसाया जेजू तुझे जाऊ दी जिवीत आमचे 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 모른 와장 지만 모런 것상 돈 밑으로 옮겨서야 누스랑 지만 보라 운동 모른 와장 지만 모런 것상 돈 밑으로 옮겨서야 누스랑 지만 보라 제주 지윗두제 가운데 지윗담치 제주 지윗두제 가운데 지윗담치 제주 지윗두제 가운데 지윗담치 제주 지윗두제 가운데 지윗담치 फळे एक आनक्वार गोरबेस जातली आनी वेगीच एका पुताक ती जल्म दितली आमचे मोदे देव हे ताचे नाव प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भगवंत वालांकडे मर्याद माध्यवाचे मातेचो उगडासक आम्ही तुका भेटल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलाय ह्या पोशणाच्या गटान आमच्या माये परी तुजी कुशीस पाळू सर्गा तुजी सासनाची सडवण बघूंक आमी तयार हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन
तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आता आमी भक्तीपणान वेलांकणी सायबिणेक मागणी करुया. सर आमच्या घरच्यो मागण्यो इराद्यो देवा मुखार समर्पण सायबीण मायेचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. मोगाळ माये वेलांकणी सायबिणी बाळका जेजूक हातान धरून तूं दर्या तडीक उबी आसाय. व्हडा बावार्थान ह्या इगोर्जेंत आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक सांबाळून राख आनी आशिर्वाद दी म्हूण आमी खालतेपणी मागता. दुदाक कोतान येलेल्या भुरग्यांक तुवें दूद मागून दिवन ओसोऱ्यांनी आयदन भरून दूद वमता तशें केलय. तशेंच सांगा एकवटलेल्या भावार्थांचें जिवीत आनी मोन कुशालकायेन आनी संतोशान भरून वावशें कर. ही आमची भाव भयणी कोश्टाता तेदना वा निराशी जातो तेदना तांकां तुजी घोटाय दी. चलोवंक जायन्या त्या भुरग्यांक तुवें मिलाग्रुणी चलोवंक शक्ती दिली. तशेंच ह्या आमच्या भावार्थी भाव भयण्यांक जेन्ना ती निराशी जातात वा कश्टांच्या भारांत शेपतात तेन्ना तुजो हात दिवन तांकां वयर काड. वादळाक सांपडलेल्या पोर्तुगीज सारवंत्याक जशें तुवें सांबाळलेले तेच परी ह्या आमच्या भावार्थी भाव भयण्यांक जिविताच्या सर्व वादळांतले निवार आनी दुस्मानाच्या हातांतले वाटय. तांच्या जिवितांत गंभीर परिस्थिती येतात आनी दुखांची लारां उपरार्थतात तेन्ना तांकां सांबाळ आनी राख. कृपेच्या सागोरा वेलांकणी माये तुज्या कृपेच्या देण्यांनी आमकां भर. आमच्या सांगाता राव. आमकां आशिर्वादीत कर. सर्व आमच्यो मागण्यो इराद्यो गरज्यो तेसावां तूं दयेन स्विकार कर आनी आमचे पसंत तूं तुज्या पुता लागीं सदांकाल विनंती कर. वेलांकण सायबीण माय आनी तिचो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचेर आपलो हात विस्तारून तुमकां सगळ्या कुडी आनी ओत्मीक पिडेंतले निवारू. सायबीण मायेच्या विनवणेन बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद दिवं आनी सदांकाल तुमचे सोवे रावूं. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. मोगाळ भाव भयणीनो भक्तीपणान हांगासर तुमी जमो जाल्यात थोडी कळवण्यो तुमकां सांगूंक आशयता. मोगाळ भाव भयणीनो दया करून सुदर्शन वरूंक हांव तुमकां उलोव दिता. कोंकणी मिसाच्या पयले मराठी मीस हिंगासर चलतले ते जाले उपरांत दया करून तुमी भितर येयात. जायतो भरपूर जागो हिंगासर आसा. दया करून तुमी क्रावड जावन भितर येवचे नाका म्हूण हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. तुमच्या वस्तूंची तुमी जागृत करा. मोगाळ भाव भयणीनो जेन्ना तुमी मिसाक येतात तुमची अमूल्य वस्तू रुमान दवरून जाता इतल्या दिसांनी भक्तीपणान इगर्जेक घेवन मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक हांव तुमकां उलोव दिता. आतां मीस जाले उपरांत फ्लॅग होस्टींग आसतलें. सायबीण मायेचे फ्लॅग ते वयर होस्ट करतात. देखून भक्तीपणान थंयसर एकवट जावन हांव तुमकां उलोव दिता. शेवटचें गीत आमी गातना आमचे भाव तुमच्या वयर होली वाटर विस्तारतले. दया करून सुदर्शन वरत हांव तुमकां उलोव दिता. शेवटचें गीत आमी गावया. सदांकाळ हांगासर 10:15 सकाळीचे मीस आसतले आनी दुसरे कळवण्यो तुमकां हांव नंतर सांगतलो. शॉर्टाक गायन करुयात. माये केदें तुजें नांव. Wakanta तुका सगलो गांव आयज आमी मागूं गाया